आता की पांडुरंग बाब अशें बोळा पडला की पोर्टफोलियोय चेंज करपाक शकता म्हणून मुख्यमंत्री कांय मंत्र्यांचे ताजे विशीं कितें आयकलां तुवें? म्हाका दिसता मेजर चेंजीस आसा स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन काय हेवीवेट हे आसात पोर्टफोलियो ते आणि बाकीचे काय मंत्री आहात भितरले 3-4 मंत्र्यांचे पोर्टफोलियो मोठ्या प्रमाणात चेंज जावंक शकता. मेजर मीन्स मेजर आसा. मेजर आहा खुबशे हांगासर करेक्टीव मेजर्स जातले अशें दिसता, कारण ज्या पोर्टफोलियो भितर इश्यूज निर्माण जाले थंय टच करपाक शकता मुख्यमंत्री. कॅबिनेट रिशफल करता आसतना पोर्टफोलियो रिशफल करता तेन्ना. सो पोर्टफोलियो भितर आमकां चेंजीस जाल्यान जे आमी जशें म्हणटा हेवीवेट्स भितर हाडटले तांकां तूं बारीक शब्द बी आसा रेडीमेड आमकां सद्या कोणाकडे 2-2 मोठी आहा ते एक काडले अशें एडजस्टमेंट करचे पडटले. आनी तितूंतले ते करता आसतना ज्या मंत्र्याच्या खात्यान तेजे कडेन आसतना जर कंट्रोवर्सी आहा, जर इश्यू जाल्यार प्रॉब्लेम जाल्यार गव्हर्मेंटा खातीर वा पार्टी खातीर ते रिशफल करपाचो प्रयत्न जातलो अशें दिसता म्हाका. दिसता पोर्टफोलियोय रिशफल करपाची गरज आसा. गरज आसा, बट इट इज नॉट ऑन मेरिट. मेरिटाचेर कोण रिशफल करचो ना. इट इज तांकां एक सी वेन यू आर गेटिंग हेवी वेट्स बेसिकली यू हॅव टू गिव देम पोर्टफोलियोज बिकॉज ऑफ दॅट स्टेचर ऑफ दॅट्स. Like for example, I give you a case. If you are getting Digamar Kamath, former CM, तू कितें दिलो तेका? Archives दितलो? You have to give him some of the top portfolios. No, you can say Power, you can say PWD, you can say TCP. I mean, these are the portfolios which he would be definitely looking at. Otherwise, कसलो फायदा तेका ministership दिवन? You know, he has to come with some big portfolio. Even I don't know. Ramesh Tawwadkar आयलो जाल्यार you know something to do with senior man. So you will have to give them important portfolios. हे म्हणटा आतां रमेश तवडकर स्पीकर पोस्टा वयल्यान येतलो. लास्ट टायम राजन नार्वेकर येयलो तेका 10वं मंत्री बी दिलो, वेगळी गजाल. पण ह्या फावटी अशें जावचें म्हणजे अशें कळटा की अशें जावचें ना. तो येता आसतना भाजपांतलो तसो तो सिनियर मदीं गॅप जरी आसलें सो तेका काडून तो लास्ट मंत्र्याच्या लिस्टान लेट येयला म्हणटकूच तशें जावचें ना अशें बी आयकूं येता की डेप्युटी सीएम जशें लास्ट टायम तेंच्यांनी 2-2 डेप्युटी सीएम दवरून सरकारां चलयली. पयलीं बॅलन्सिंग करपा खातीर मागीर दुसरे ते 2 बाबू डेप्युटी सीएम असले प्रकार बी जावपाक शकता. हे सगल्यो गजाली मातशें तेंच्या स्ट्रेचराक एक वेट दिवपा खातीर 1-2 मनशां डेप्युटी सीएम करपाक शकता. सो असल्यो गजाली आयकूंक येता. पण ते करतले काय सीएम आपूण Deputy CM concept will never come back again. For the simple reason that it brings a lot of instability to the CM chair. The moment you get a senior person as a deputy CM, so you are inclined to think that the deputy CM is also in competition with the CM for the top post. लास्ट टाइम जेन्ना 2 डेप्युटी सीएम आशिल्ले दोनूय बाबू हल्ले. हय, सो कोणे डेप्युटी सीएमशीप मागतनाय बी अशें चिंतपा जाय आतां कळ्ळें तुका की ताजें कितें जातलें तें कळना. 2 बाबू 2 डेप्युटी सीएम दोनूय हल्ले. कारण वेगवेगळे आहात पण एंड रिजल्ट सेम आसा. But if there are some political compulsions, that happened because of political compulsions that time. No, some political compulsions may crop up now. You never know because सद्याक जे कंपल्शन्स आसात तूं म्हणटा तशें हांव आनी तूं ती कंपल्शन समजुपाक शकना. कारण ती मेरिट्सांचेर आसना कंपल्शन आसता. जे फॅक्टर्स अशे आसतात जे घडये आमकां खबरूच आसपाना भितरले भितर कसले फॅक्टर्स ते.